आमी गोंयकार म्हणून ओड्ड्यार मारता वात आतां गोंयकारांक गोंयान रावंक ना सुवात आमी पोरक्या मनशाताय जाता उंडाट आनी गोंयकाराची घेता फाट हांगा दाखयता आमचे अनपकारी म्हूण जात ह्या संवसारान पळयात बरो मनीस ना कोण एकलो बरो मनीस तो आसलो ताका कुर्साचेर मारलो गांधीजी जवाहरलाल नेहरू तुमकां रेस्पेत मान व्हडलो इंडिया सांबाळून तुमी जीव तुमचो सोरोयलो ह्या संवसारान पळयात बरो मनीस ना कोण एकलो बरो मनीस तो आसलो ताका कुर्साचेर मारलो गांधीजी जवाहरलाल नेहरू तुमकां रेस्पेत मान व्हडलो इंडिया सांबाळून तुमी जीव तुमचो सोरोयलो आमच्या गोंयांत आसलोलो पोटभर जेवता नासलोलो बाबडो उपासांनी दीस काडटा गरीब लोकांक स्किमी येता पूण ते चोर चोरून खाता पूण ते चिंतिना पूण ते आपले पोट सांबाळटा लोकांचें बरें कोत्तलो हे संवसारान ना रे कोण बोके मारून लोकांक फटयता गोंयचें कोत्तात न्ही तोंड लोकां घात करून जी येता भितर कुसला तोच कोण दुडवाचे आशेक तुमी विसरता मनीसपण लोकांचें बरें कोत्तलो हे संवसारान ना रे कोण बोके मारून लोकांक फटयता गोंयचें कोत्तात न्ही तोंड लोकां घात करून जी येता भितर कुसला तोच कोण दुडवाचे आशेक तुमी विसरता मनीसपण गोंयकार लंडनाक घोस करून आपले पोट भरता तुमी आरामाचें फामिलेक तुमच्या खावयता बऱ्या मनशाक आदार दियात म्हूण हें देव आमकां शिकयता तेच खातीर तुमी देंवचाराचे कास्ताचे ओडटोता गांव चोरून लुटून खावून दीस मोजेन सादताय आसन देशकातकी जावं शितल माल दिसांव घेतलो मागोन सदांच पोरचेचें बरें चिंत मनीसपण तुजें राखून पोटेक तूं कशी तर तूं मोतलोय किडे पडोन गांव चोरून लुटून खावून दीस मोजेन सादताय आसन देशकातकी जावं शितल माल दिसांव घेतलो मागोन सदांच पोरचेचें बरें चिंत मनीसपण तुजें राखून पोटेक तूं कशी तर तूं मोतलोय किडे पडोन पोटेक तूं कशी तर तूं मोतलोय किडे पडोन गांधीजी पोरी दाखोवया ते सापासोत मोरोन